प्रकाशवणी आवेसवोर 4 बांकणेचीं दर्शनां देवाच्या दोबाजीक दिसा आदल्यो घडण्यो। मागीर म्हाका हें दर्शन मेळ्ळें। अवचितूच स्वर्गार एक दार उगडलें आनी तुरतुरे सारको सादलोलो जो ताळो हांवें आदीं आयकल्लो ताणें म्हाका सांगलें, हांगासर वयर ये आनी फुडाराक कितें घडचें आसा तें हांव तुका दाखयतलों। रोखडोच पवित्र आत्म्याचो भार म्हजेर आयलो। थंय स्वर्गार एक सिंहासन आसलें आनी ताचेर कोण एकलो बसलोलो। ताचे मुखामोळ एक जिगजिगीत माणका पोरीं आनी एका तांबड्या मोतया वरीं झगझगतालें। सिंहासना भोंवतणी पांचू सारकें एक दंडुबाल आसलें। ह्या सिंहासना भोंवतणी 24 सदरो आसल्यो आनी तांचेर धवे न्हेसलोले आनी तकलेर भांगाराचे मुकूट घालून आसलोले 24 जाणटे आसले। सिंहासनांतावन भायर सरतालीं जगलांनी आनी गडगड्याचो आवाज। सिंहासना मुखार 7 पेटलोले दिवे जळटाले, ते देवाचे चाकरेक आसलोले 7 आत्मे। तशेंच सिंहासना मुखार सुर्यकांतावरी आसपास पळजळटलो खंयचेचो समंदीर कसो आसलो। मोदें सिंहासना भोंवतणी फाटल्यान आनी फुडल्यान जायत्या दोळ्यांच्यो 4 जिव्यो रचना आसल्यो। पयली रचना एका सिंहा भाशेन दिसताली, दुसरी एका पाडकुल्या भाशेन, तिसऱ्याक एका मनशाचें तोंड आसलें आनी चवथी रचना एके उडटे घोणी सारकी दिसताली। चारूय जिव्या रचनांक एकेकल्याक 6 पाखोटे आसले आनी तांकां 6 भोंवतणी भायल्यान आनी भितरल्यान खूब दोळे आसले। दीस आनी रात थांबनासतना त्यो रचना अशें गायत आसल्यो, पवित्र, 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 सर्वेस्पर देव, सोर पदवेदार, तो आसलो, तो आसा आनी तो येवचो आसा। जितले फावटी त्यो रचना सिंहासनार बसलोलो आसा आनी सदां सर्वदां जियेता ताका महिमेची, स्तुतीची आनी दिनवासनेचीं गितां गायताल्यो, तितलेय फावटी 24 जाणटे सिंहासनार बसलोलो आसा ताच्या पांयां पडटाले आनी सदां सर्वदां जियेता ताची पुजा करताले। आपले मुकूट सिंहासना मुखार उडोवन ते म्हणटाले, सर्वेस्परा आमच्या देवा, सगल्या वस्तूंचो रचणार तूं, तुजे कुशेन त्यो रचून आयल्यात आनी वर्तूंक लागल्यात। देखून तुजी पदवी वळखून सगल्यांनी तुका महिमा आनी भोवमान दिवंक फावो। देवाचें उतरें, देवाचे व्हड उपकार।